धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप। अशें आसता स्तेफाना विरोध उठले दगदने निमती शिंपडलेली भावार्थ्यां फेनेसिया, सिप्र आनी आंतियोक पर्यान पावली आनी देवाचे उतर गाजयत गेली। तरी जुदेवांक शिवाय हेरांक तांणी ते परगट केले ना। पूण तांचे मोदें आसलेल्या सिप्र घरांनी आनी सिरेन घरांनी आंतियोकाक पावतास हेर जातींच्यांकी सोम्या जेजूची सुवार्ता परगट केली। आनी तांचे सवे सोम्याचो आदार आसलेलो जाल्ल्यान जायतीं सतमानूंक लागलीं आनी सोम्यांतय परतलीं। ही खबर जेरुसलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानांत पडली आनी तिणें बार्नाबासाक आंतियोकाक धाडलो। हाणें थंय येवन देवाचे कृपे वरवीं जातालें तें बरेंपण देखलें आनी तो संतोसलो। सगळ्या काळजान सोम्याक विश्वासी रावोंक ताणें तांकां उमेद दिली, कित्याक तो एक बरो मनीस पवित्र आत्म्यान आनी भवार्थान भरलोलो तसलो। अशें सोम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो सांको जायतो सोडलो। उपरांत बार्नाबास सावलाक सोदून तार्साक गेलो। थंय सावल मेळटस ताका आंतियोकाक आपोवन हाडून आयलो। एक सगळे वर्सभर ते थंयचे पवित्र सभेंत जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले आनी आंतियोकांत शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। श्लोक। तुमी जनांगांनो सर्वेस्पराक नावाडा। पवित्र पर्वतांचेर सर्वेस्परान सियोन स्थापीत केला। जाकोबाच्या सगळ्या निवासस्थाना प्रास सियोनाचे दारवटे ताका चड मोगाचे। लोक तुजी महिमा वर्णिता देवाच्या शहरा। श्लोक। तुमी जनांगांनो सर्वेस्पराक नावाडा। म्हाका वळखतल्या मोदें इजिप्ताचो आनी बाबिलोनाचो उल्लेख करता, तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथिओपिया हांच्या निवास्या विशीं उलोवन म्हणटली, हो थंय जल्मालो। पूण सियोना विशीं उलोवन म्हणटली, हो आनी तो थंय जल्माले। ताणें परमोन्नत देवान सियोन स्थिर केला। श्लोक। तुमी जनांगांनो सर्वेस्पराक नावाडा। लोकांचे पट्टेर सर्वेस्पर अशें नोंद करतलो, हो थंय जल्मालो आनी सगळीं नाचोन गायतली तुज्या गोपांत मुजे बिडार। श्लोक। तुमी जनांगांनो सर्वेस्पराक नावाडा। सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। हिंवाळाचो काल थो जेरुसलेमांत देवाळाच्या समर्पणाचे परब चलतली। जेजू देवाळांत साल्मावचे चौकेंत फासायो मारीत आसतना जुदेव ताचे भोंवतणी वेडो घालून ताचे लागीं विचारी लागले, केदोळ पर्यान तूं आमकां अशेंच दुबावार दवरताय? तूं क्रिस्त वय जाल्यार आमकां स्पश्ट सांगून सोड। जेजून तांकां जाप दिली, हांवें हाचे आदींच तुमकां सांगलां, पूण तुमी सतमानिनात। म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करतां तीं कामां म्हजे विशयांत साक्ष दितात। तरी पूण तुमी सतमानिनात, कारण तुमी म्हजे बकरे न्हय। म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात। हांव तांकां सासणेक जिवीत दितां आनी ते केदींच नास जावचे नात। म्हज्या हातांतले तांकां ओडून काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना। तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सक्त्यां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत तावन तांकां ओडून व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना। हांव आनी बाप एकच। देवाचे उतर हें वाक्कान्नी तुका क्रिस्ता।